Sugla संसारार स्वार्थ फांगला सुरवंदारम का असल माला सगळ्या संसारार स्वार्थ फांगला संतोषम बोगमार बेतलेम शहरा तारकाजम का तुझ्या दारात सर्गीन सोराय मनशा पालसाला मनशांक सोडोंच्या मनीसाला सर्वंदार आमकां आसल माला सगळ्या संसारार काट फांकला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. भाऊ भयणीनो, आज आमी जेजू खातीर मेल्ल्या निरापराधी बाळकांचो उगडास करता. देखून हो क्रिसमसाचो काळ तरी तांबडे न्हेसून माटतीरपणाचो आमकां आज पवित्र सभा उगडास करून दिता. ह्या मिसाच्या सुरवेर क्रिसमसाचो काळ, ह्या क्रिसमसाच्या वेळार जायतीं फंक्शनां संभ्रम आमच्या भोंवतणी आसात. काजारां आनी कितें ते जुबल्यो आनी कितें म्हणून, आनी आमकां हो संतोशाचो काळ म्हणून भोगता. तरी क्रिसमसाच्या काळार जायत्यांच्या कुटुंबांनी अनाहुतां, अवघडां, मरणां जाल्लीं आसात. आनी तांकां चड करून उरिल्ल्या काळांच्या की क्रिसमसाच्या काळार चड भोगचें, सगळो लोक संतोश संभ्रमतना, एकामेका विश करतना, हांसतना, आमच्या कुटुंबांत मात्र कित्याक दूख, आमच्या कुटुंबांत मात कित्याक मरण, असल्या सगळ्या कुटुंबां खातीर मागया देव तांकां गूण करूं. आनी असलो मिस्तेर जर तर जेजूच्या काळारच उगडापो जाल्लो, ताका सडवंदराक संवसाराक हाडच्या खातीर त्या निरापराधी बाळकांनी आपलो जीव दिलो. आमकांय देव ताच्या योजना प्रकार कित्याक आमचे थंय कश्ट मरण आसा म्हणलें उगडापें करूं आनी तें सोंसून व्हरूंक बळ दिवन दी म्हूण मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोबा घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कुटकर, सोम्याका कुटकर, Christaka kutkar, Christaka kutkar, Somyaka kutkar, Somyaka kutkar. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा
सर्गींच्या राया सोय देणार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवाचा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या बापा आयच्या दिसांनी राप्रती बाळकांनी रक्तसाक्षी जावन आपल्या जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली आमी जिबेन उसारतावन तो भावार्थ जिविताचे सालीन परगटूंक आमकां करपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससना आमेन सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वासा मोगाचे न्हू आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड ताजे तें काळोखूच ना देवासवे आमी एकवटांत आसा म्हूण सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकेरी कित्याक आमी सतप्रमाणे जियेना पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां स पदकांतली नितळ करतले आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां स कोटेपणांतली नितळ करतलो आमी पाताक करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फटकेरो करता ताचे उतारी आमी आमचे थंय ना जाता म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता पूण कोणीय पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्ही बागा राख्या संवसाराची पातकां देवाचे उतार हे शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वयतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वयच्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या सर्वेस्परान आमचे सवे नातलो जाल्यार रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां जिवेस गिळटे शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वयतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या तवळ आवरांत आमी बुरतली जाल्या उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरतलो आसलो ताची भिरांकुल्लारां आमच्या वयल्यान गेल्ल्या बागार रावची नातली शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वयतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या
निजाकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या जाणे रसला सर्ग आनी संसार त्याच सर्वेस्पराचे नावे आमचो आदार. शिकारेकराच्या पासांतले सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. Alleluia, 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 Alleluia. आमी तुका वाकंतावन देवा तूं आमचो सर्वेस्पर म्हूण वळखता. रस साक्षांचो निर्मळ परजळीत जमो तुका वाकंता सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नामांकन फाटी गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायसन गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यान थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रावाद्य मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक टकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोच रागान कडकडलो. ज्योतिशांत निगंटकन घेतल्या वेळाक सरी जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आसल्या सोडून 2 वर्सांच्या समेस्त चेरक्या भुरग्यांक ताणें जण दान जिवेशी मारयले. तोवळ पूर्ण जालें जेरेमिया प्रावाद्य मारिफात म्हणलें तें. रामांत आयकली एक जात बोब, रुदन आनी कठीण वेळा. राकेल आपल्या भुरग्यां पासत रडताली, ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. आठ बागींनी आमी आयकता, बागी नितळ अंतस्करणाची ती देवाक पळयतली. बागी नितळ अंतस्करणाची ती देवाक पळयतली. हाच्या शुभ वार्तेंत हांव दोगा व्यक्तींक आमी घेया. आयची परब खरेंच निरापराधी बाळकांची. तरी दोगा व्यक्तींक, एक हेरोदो आनी एक जुजे. हेरोदो ताणें अन्यायान म्हणल्या बरी पदवी आपणा हातान घेतली आनी आमी म्हणटा आबलेस, पदवेच्या आबलेसाक लागून ताणें आतां कितें केल्लें, लोकांक व्हड व्हड बांदपां बांदून त्या काळाची 1-2-3 तरी व्हड बांदपां. जेरुसलेमाचें टेंपल तें परत्यान ताणें नवीकरण केल्लें. ताचे उपरांत हेरोदियन म्हणटा आनी रावळेर ही सगळीं व्हड व्हड बांदपां. आपणा थंय आसली अस्कत कांय लिपोवच्या खातीर तो भायल्यान हें सकट दाखयता, सादारणा करून दाखोवंक पळयता. पूण ताच्या की चड करून गरजेचें जेजूक नामान करूंक म्हूण तेग्रा येता आसतना हेरोदो इतलो पदवेदार आसुल्लो मनीस कावजेता, भियेता. देखून पळया, नितळ अंतस्करण नातल्लें देखून देवा सगळ्या संवसाराचो रचणार ताच्याच गांवांत ताच्याच पांया मळा म्हणल्या बरी जल्म मारलो जाल्यार ताका पळोवचें भाग मेळोवंक ना. देखून थोड्या फावटी आमी व्हड आशेतां जावं पुरो आमी कोंकणींत एक गाद आसा,
बोळ आसल्याचे बोळकें उदक आसल्याचे कळकें म्हणून म्हळ्यार बोळ आसल्यार आमी कितेंय करून दाखय येता ना हेरोदा थंय तें घडोवंक ना आनी तितल्या भावनांतल्याक आमच्या सदांच्या जिणेंत जावच्या बरी जायतो आमचो क्रिस्तांव लोक आमी म्हणयेत आमचे वैरी एक अनाहूत जायतो आमचो क्रिस्तांव लोक बोलमे पळोवंक आनी कोणाक लागीं वचून तांचे करना आमच्या ते जिणेंत अणवरां कित्याक येतात कश्ट कित्याक म्हणून आमचो वैज देवूच आसतना क्रिस्तच आसतना हेरां मनशां थंय धांवतात आनी हेरोद रायाक कशें त्या ज्योतिश्यांनी फटयलें पळया ताच्याच रावळेरांत आसचे ज्योतिश ते हेरोदाक सत सांगच्या बदलाक कित्याक तांकां खबर आसा हेरोदाक सत सांगलें तर ह्या मुखारी तुजें राज नास जावन वेतलें म्हणून सांगलें तर आपणाच्याच दिवाक मारेकार जातले म्हणून ते सत थोड्या मापान सांगतात पूण संपूर्ण सत सांगनात आमकांय उगडास दवरया आमी थोड्या फावटी बोलमे दाखोवचे बोलमे आमकां सांगचे त्या घडयेक आमच्या मनपसंतीचे सांगतले पूण तांकां जाय बिझनेस आनी ह्या बिझनेसा खातीर मनीस खंयच्याय नमुन्यान आमकां फटोवंक शकता देखून हेरोदाच्या वर्गाचे आमकां जावंक जाय की आनी एका कुशीक आसा जुजे परत्यान आमी म्हणयेत संवसाराच्या साली प्रमाणे बेरो मनीस स्वप्नांत ताका परत्यान देव सांगता देखून तो बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेता आनी इजिप्ताक वेता जर आज स्वप्नांत तुजें घर सोड न्हू आनी एका गांवांत वस्ती कर म्हळ्यार आमच्या मदलीं कितलीं जाणां उठून वेतेलीं पूण तो नितीवंत मनीस देखून स्वप्नांत ही देवान ताका सांगिल्लें सत म्हूण खबर आसली देखून तो उठता मोरयेक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक वेता पळया कितलें बरेंपण भाव भयणीनो जुजे कित्याक कळ्ळें हें ही देवाची खुशी म्हणून नितळ अंतस्करणाचो मनीस तो देखून स्वप्नांत तरी देव आपणाक ताची खुशी समजयता म्हणून कळोवन तो बाळकाक आनी मोरयेक घेवन वेता आमच्या मागण्याक फळ आसा आमच्या मागण्याक प्रभाव आसा देखून जायत्यांनी भरपूरचें आसा हांव इतलें मागतां देव म्हाका कित्याक दिना देव दिना या दिता ते सवाल इंगड देव आमकां खंडीत आयकता पूण देवान दिवचें थोड्या फावटी आमकां तक्षणच मेळचें ना पूण ताचें योजन आसा आनी ताचें योजन आज बाळकांच्या परबे वेळार आमी चिंतचें त्या आवयांक खबर आसली की तांच्या भुरग्यांक कित्याक मारतात म्हणून नेनासलीं ती कित्याक साद्यो बळ्यो स्त्रियो त्यो जेरुजालेमांतल्यो पूण तांच्या भुरग्यांचो रुदाण देव आयकता आनी ताचो फळ पयल्या वाचपान आमी आयकलें क्रिस्तानच रगत वारोवन आमचे खातीर दिला ताचो फळ सगळ्या मार्तिरांच्या जिविताचो फळ आमकां मेळ्ळा आमकां भावार्थ मेळ्ळा देवा कर्गां दिवया आनी आज आमकां ही परब करूंक फावो केल्ल्याक देवान कित्याक मार्तिरांच्या रक्ताक लागून आमकां हो भावार्थ मेळ्ळा ताका अर्गां दिवया Sumia Kaniko Mohogal tuja buryancho Dimwashikal sandyuncho Saudyo tuja mogacho Undo gowan so bedoita Bapa Wandakan so erpitang lukas Rutho mogaso ekwodaso Bapa Krista kuragadi tuangka Kan gesomya kaniko Mogal tuja burgyancho Dilwashikal sandyuncho Samtyo tuja mogacho
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्याच्या बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या नावान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरापराधी बाळकांक विंचून काडली. ह्या सर्वणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व द्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्यांच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Holy, holy, holy dălbaranțo, सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार बदला, तुझ्या वैगावा. उन्सर्गी तुका जय, उन्सर्गी तुका जय, उन्सर्गी तुका जय 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 जय, उन्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका जय, उन्सर्गी तुका जय 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 जय, उन्सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगूट परगटुया. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयाय सोबिया. स्वराच्या सोडवंडारा
आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितुमीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदोन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरी देवाचे माये सांगती, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दंडुतां, बगेवंत रक्त साक्षां बाळकां खातीर आनी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुजे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळटी कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळटी कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्लीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे तिरवंचे पाप माफवना पूण तुज्या उतरांत सुख भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां
आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वागत स्वागत जेजू सोन्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेम मोगाचा राव तू कारसान मोशा उंड्या रूपान तुकास म्हाका दिताय मोचे अग्नी कांदू जाताय कृपेची वीट तुला बैताय मोजीचे नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सोन्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेम मोगाचा राव तू कारसान मोशा स्वागत स्वागत जेजू सोन्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेम मोगाचा राव तू कारसान मोशा. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, अजून उलोवंक येनासल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रक्त साक्षांचो मुकोट जोडूंक विचित्र मंडवळीन तुवें तांकां पावयलें. तांची परब संभ्रमण तुका आमी दिन वाचतां आनी ह्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं आमच्या सुरुंदराच्या जिविताचे बर्तेंत आमकां सुबाम वांटो मेळूं म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून यात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जेजू बाळक सलमाना संतोष पावया गोरवा कामेन निदला पोळेम रावया बडव्या संगी संतोष बोरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत कानी खाडया देव देवासो देवला संसारात राय रायांसो निदला त्यातनात कोरांजांसो गायता अंतराळात फागोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळात जेजू बाळक सलमाना संतोष पावया गोरवा कामेन निदला पोळेम रावया बडव्या संगी संतोष बोरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत कानी खाडया. मोगाळ पुत्रा सोवे आंगवार बरी आशिर्वाद दीव आमकां. वेळ आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाच्या पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.